कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. Hasta luego.
मागीर सगळं मूल फायनल तो काढता लोकांची शब्द आसली आमची आडाक गरजेक मोबायलांतल्यान हांगा उरली पावली काय बिजागी व्हडले वस्ते दोन पाणी पावली काय बिजागी पावलावरी हसरई कपडावरी हसरई उदावरी हसरई चढाईली रायावरी चढाईली रायावरी मानवाची गवरी कितें करता थोडे खबर नासता आमी खूब बरें वयता व्हडली ती पयली खबर ते वयता कशी रावपाची कशी कितें करता ती थोडी भुरगीं करता डायरेक्ट मामा गेली खबर ना व्हडली गेली आमकां ती येता हळद चोडोवपाची आसता कपडा लायली एक काशेशीशे दोन म्हण इंगळे गणेश देवाच्या शाळेत दिवा घडविला दिवा सागरीला उंच उंच माळ्यांचा शोभेच्या विड्यांचा दिवा घडविला शोभेच्या विड्यांचा दिवा शोभेच्या विड्यांचा दिवा घडविला ऐसून दिवा चाली गेला ऐसून दिवा चाली गेला मेसाची घरी गेला चंदनाचे पाठपोर दिवा संतोषला चंदनाचे पाठपोर दिवा संतोषला साडू सावरीला खारीच्या बाटाचा गाडू सावरीला खारीच्या बाटाचा सूर्याच्या तेजाचा उल्हासला सूर्याच्या तेजाचा उल्हासला उल्हासबाबाक वेगवेगळे क्षेत्रांनी कामकां मेळटात आयज तांची ल्हानशी वळख तुमच्या मुखार आसता ओमायस गुरुदास खांडेकार हांणी मास्टर ऑफ कॉमर्स फार्मसी आनी मुंबय विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर पदवी संबोधना वतीन मेळयला कोचीराव हांचे वयले ते एक कलाकार तशेंच साहित्यीक शिक्षणीक सांस्कृतीक नाट्य विशयक उपक्रमांच्या आयोजनात तांणी सदांच फुडाकार घेतला ते वेवसायीक उद्योजक फार्मासिस्ट जरी असले तरी ते एक सामाजीक कार्यकर्ते सामाजीक उपक्रमांत ते सक्रिय सहभागी जातात
नवी दिल्लीच्या इंटलेक्च्युअल पीपल्स फाउंडेशनाचे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय निर्माण रत्न पुरस्कार तांकां पावलो जाला. म्हापशेंचें नाटककारक मंडळ, वैश्य मंडळ, महारुद्र संस्थान, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ, शिगमोत्सव मंडळ हे सारखे संस्थांनी मंडळांनी तांचे सगळे योगदान आसा. लायन्स क्लब, सम्राट क्लब हाचे वरवीं तांणी कार्य केलां. रेड क्रॉस ग्राहक चळवळ, पर्यावरण चळवळ हातूंत ते सहभागी जाले. तशेंच वेगवेगळ्या शासकीय समितीचें कार्य केलां आनी समाजाक आपलें भोव मोलादीक योगदान दिलां. अशें साबार क्षेत्रांनी वावुरपी आयचे आमचे मुखेल सोयरे भोवमानी सुरज नाटेकार तुमकां जिल्ह्यात सगळ्यात कलाप्रेमी, भाषाप्रेमी, साहित्य मोही, लोकवेद अभ्यासकां, लोकवेद राखणदारां हांव सोनाली चोडणकर ह्या कार्यशाळेच्यो संयोजिका ह्या नात्यान तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी परत एक फावट नमस्कार. लोकवेद म्हळ्यार लोक समूहाच्या भाव भावनांचो आविश्कार. लोकवेदांतल्यान गोंयच्या गिरेस्त परंपरेची जाणीव आमकां जाता. कोंकणी समाज मोठ्या प्रमाणात हिंदू क्रिस्तांव अशा दोन धर्मां मदीं विभागला. त्या दोनूय धर्मांत आपापलो लोकवेद सांबाळून दवरला. होमियो हो प्रकार आमकां दोनूय धर्मां भितर दिश्टी पडटा. हातूंतल्यान कोंकणी समाजाच्या लोकजिणेंतलें साम्य तातूंतलो एकचार आमकां दिश्टी पडटा. ही आमची गिरेस्त परंपरा आसा. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र कोंकणी अकादमीच्या जोडपालनान आयज हांगा होमियो स्वरूप एक आनी प्रकार ही कार्यशाळा घडोवन हाडटा. लोकवेद अभ्यासप, लोकवेद जगप आनी लोकवेद सांबाळप हीच ह्या कार्यशाळेची मोख आसा. ह्या कार्यशाळेंतल्यान लोकवेदा कडेन पळोवपाची एक नवी नदर आमकां आयकुप्यांक मेळची ही आयज आमी दिसा वाडयता. आयचे कार्यशाळेची हांगा 3 सत्रां जातलीं. पयलें सत्र क्रिस्तांव धर्म आनी होमियो. त्या सत्रा खातीर रिसोर्स पर्सन म्हणून आमकां लाभल्यात फादर रोमान रॉड्रिगीस. दुसरें सत्र आसा हिंदू धर्म आनी होमियो. भोवमानेस्त लाडू परवार सर हे सत्र चलयतले. तिसरें आनी निमाणें सत्राच्यो रिसोर्स पर्सन आसात सुश्मिता गांवस आनी विशय आसा होमियांचो फुडार, आव्हानां आनी उपाय. ह्या कार्यशाळेचो फायदो निश्चितूच तुमकां जातलो. सामान्य आयकुप्यांक, गंभीर अभ्यासकांकूय ही कार्यशाळा मोलादीक थारतली अशी आमची आस्त. लोकवेद जिवितांत भरसूचो, जिवीत अदीक गिरेस्त जावचें होच आमचो हावेस. लोकवेदाचें जतन करप, संकलन करप आनी मुखावेल्या पिळगे कडेन तें पावोवप होच आमचो हेतू आसा. कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेची राखण करुया आनी कोंकणी भास आनीकूय गिरेस्त करुया. जय गोंय, जय कोंकणी. चेअरमॅन असलो तेन्ना ते 50वी इफ्फीचे जे पिक्चरां दाखोवपाची जी संदी मेळ्ळी त्या पिक्चरान 5 भितर म्हाजें एक पिक्चर दाखयल्लें आसा आनी नाटकां दोळ्यांनूय घातलेलीं आसात. आनी म्हाजे शक्य पेपर जशी मराठी हांव बरयता तशी कोंकणी हांव बरयल्या, कादंबरी बरयल्या. म्हाका कोंकणी बद्दल भावना आसा. कोंकणी आमची मायभास आसा हें आमकां सगळें खबर आसा. तरी आसतना तरी आमी 2 हिंगा जेन्ना कॉलेजीचो प्रिंसिपल आसलो त्या दुसऱ्या मंडळाक तेन्ना हायस्कूल लेवलार खंयची भाशा घेवपाक हो प्रश्न जाल्लो. तेन्ना काही हे आसले, काही काकोडकार एज्युकेशन मिनिस्टर आसले तेन्ना प्रॉब्लेम खूब जालो. कित्याक हांव राजकारणांत तेन्ना आसलो. हांव म्हापशा कॅन्डिडेट म्हणून 2 वेळा इलेक्शनाक उबो रावलो. बँके सारकी खूब संस्था हे सांबाळलेल्यो आसा. हांव ते म्हाजे सांगिना आतां त्या शेवटकारान म्हाका इंट्रोड्यूस करतना बरो भशेन केलें, तेचेय आभार मानता. आमी तितके ना जाले तरी आमचें कार्य म्हापशा पुरतें गोंया पुरतें इल्ली आमच्या बँके सेक्शनाक नॉन इन इंडिया भायल्या जगार सुद्दां आमचे नोंद जाल्ले आसा. हांव बँके म्हापसा बँकेचो चेअरमॅन आसतना प्रॉब्लेम कितें जाले म्हाज्या टायमार जावंक ना, म्हाज्या आदी जालें. पण बँकेच्या लोकांक सफर जालें. पण बँकेक रिप्रेझेंट करपा खातीर हांव रशियेक गेलो. तेव्हा जेन्ना आमचे इश्टी सांगली अशी मेहनत जाल्ली तो दुसरो
पण सांगता ते माझे चडशे करून इन्वॉल्वमेंट आसा ती संदी आता हांव उलयना हांगा या इनॉग्रेशन ओयो स्वरूपाने प्रकार ह्या बद्दलचो आज सेमिनार जावपाचो खरोच म्हाका सारके सब्जेक्ट हांव म्हाका हांगा हाडलो हांव फेस्त वेळ घेना की तुमी भुरग्या बद्दल उलयले भुरग्याक कित्या खातीर आसा हे अध्यक्षान तुमकां सांगलेलें आसा प्रत्येक घरान जेन्ना काय कोण बायलां बरें नासले प्रत्येक पाठ आसले प्रत्येक ओकेजन सांगलेलें लग्नाक बारशाक आनी खंयचे खंयचे वेळार ताका संदी मेळत तेन्ना ती येता अशो सेमिनार जाय कळोंक जाय आमच्या भाशे बद्दल कितें कितें आसा आमी जेन्ना थेसीस करता PhD करता किंवा म्हाजे कडेन इंट्रोडक्शन करतना म्हाजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसली तेन्ना भायर रिसर्च आसले भायर पेपर्स नासले तेन्ना आमी रिसर्च करता नॉट इन गोवाचे कल्चर घेवन किंवा गोवान जे फार्मास्युटिकल लायनीन जे मेळटा ते न घेता जगा वयले आमकां वाचचें पडटा कित्याक ह्या गोश्टी शोध आनी खंय लागला आसा जाल्यार तें आमकां पळोवचें पडटा त्या प्रमाणे आतां हो हे आसा होळयो ह्यो तेची म्हाका दिसता आदी पासून कितलींशींच वर्सां ही चालू आसतली की तेजी पुनरावृत्ती करून लोकांक कळोवंक जाय होळयो कश्यो म्हणप किंवा तेजो संकल्प तेजो अर्थ कळोवंक जाय ही जी तुमकां संदी दिल्या त्या बद्दल बार्देस कोंकणी अस्मिता केंद्र आनी गोवा कोंकणी अकादेमीचें हांव कौतुक करता तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका खुबदां म्हाका हांगा तुमी हाडून संदी दितात अशी एक्चुली आज म्हापसा शिगमोत्सव आसा सकाळ पासून म्हजो कार्यक्रम आसा हांव त्या कमिटीचो गेली 30 वर्सां अध्यक्ष आमकां मांडणी करूंक आज बाबा कोण येतले तेंच्या बद्दल तरी आसतना म्हाका म्हणाले अध्यक्ष म्हणाले जो थोडे वेळ उरले कितें म्हाज्या हात ह्या तेंचे मोठेपण घेवन म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल हांव अध्यक्षांचे आनी नूतन जिणें म्हाका दोन कौतुक केलो तेचे उपकार आठवता आनी तुमी सगळे शांत चित्तान म्हाजे 2 शब्द आयकून घेतले ते इनॉग्रेशन तुका हाडल्यात आनी इनॉग्रेशन जालें अशें जायत करून मागीर ते चिंतक कामात व्यस्त आसतले कोशाध्यक्ष मिस्टर हवामान दरवाडकर त्या कार्यक्रमाचे संयोजक सचिव सुचिता पाय माझे श्री वेलशर बँक आदली बँक ऑफिसर मिसेस नूतन सरकारदांडे आणि तुम्ही हांगा जाल्लेले सगळे विद्यार्थी आणि टीचर वर्ग पहिल्या प्रथम म्हाका तांकां कामतेर फोन करून आनी तशेंच मिसेस सरकारदांडे फोन करून म्हाका ह्या कार्यक्रमाची उद्देश म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून म्हाका पहिल्या बद्दल तुमचो एक्चुली पळयता हांव लेखक किंवा आर्ट सेक्शनचो हांव सायन्स ग्रुपचो स्टुडंट तेन्ना आसलो आनी हांवें जें कितें काम केलां ते रिसर्च सर्च आफ्टर B.Pharm आफ्टर M.Pharm किंवा PhD करतना सुद्दां हांवें संशोधक म्हणून काम केलें जे लेखनाची जी कला ती म्हाज्या आंगात तेन्ना नासली पण जेन्ना जेन्ना हांव फुडें फुडें वाचत गेलो आनी म्हाका कळ्ळें हांव नाटकांत पयलीं पार्ट केलें मराठी नाटकांत आमी आमच्या उत्सवाक महाराष्ट्र संस्थांचो हांव गेली 15 वर्सांचे अध्यक्ष आसलो ते थिएटर जे आतां उलयले तेन्ना थिएटर जर जालें कंप्लीट तुमकां जर फंक्शनां करपाचें आसा म्हाजें प्रोफेशन तें जालें कित्याक म्हाज्याच कारकिर्दीन तें थिएटर जालें हांव जेन्ना 150 वर्सांचें आमचें संस्था आसली तेन्ना व्हडलो कार्यक्रम थिएटराची निरावती केली देवळाचें देवूळ निरावत केलें किंवा संचयन घराचो आमचो संकुला तितून थिएटर आसलें तेन्ना आमी ती मागीर ते बँक पडून दिले आमी भाड्याक मेळटा जे थिएटर जालें जाल्यार केन्ना जाय तेन्ना आमी हेल्प करूंक शकता किंवा म्हाज्या कडेन निरनिराळ्या क्षेत्रांतली एज्युकेशन न्यायपुस्तक मंडळ ताचो हांव चेअरमॅन तेचोय हॉल आसा तेन्ना आतां भरपूर उलयलें
कोंकणीच्यो तरेक तरांच्यो सर्ती घेवप भुरग्यां खातीर चड करून चित्रकला सर्तो, आपलो सर्तो, फॅन्सी ड्रेस सर्तो अश्यो तरेक तरांच्यो सर्ती घेवप, पेंटींग, ड्रॉईंग, डिजायनींग आनी तांकां त्या प्रमाणे तांची उर्बा वाडोवपा खातीर तांकां इनामां आनी प्रशस्ती पत्रकां जावं प्रमाणपत्रां सर्टिफिकेट्स दितात आनी तांची उर्बा वाडटा. हाका लागून चडांत चड भुरगीं पार्टिसिपेट जावची, तांच्यांनी भाग घेवचो अशी आमची इच्छा. आनी हाका लागून आमचे कोंकणीचे म्हणजे आमचे केंद्राचे वांगडी खूब वावुरतात, ते वावुरपाक तत्पर आसतात आनी अशा ह्याच कारणां खातीर अश्यो आमच्यो ह्यो सगळ्यो कार्यावळी जातात. आतां ही फाटल्या दिसांनी आनी एक कार्यावळ जाल्ली आमची अशीच रवींद्र बाबाची, रवींद्र केळेकार आनी मनोहरराय सरदेसाय हांचेर एक कार्यावळ जाल्ली. ती अशीच मनोहर गितां सादर केली, कवींनी कविता सादर केल्यो, कोणें आपली भाशणां केलीं आनी कार्यावळ अशी सुंदर जाली. त्याच प्रमाणे आज ही कार्यावळ म्हणजे कित्याक सांगता हांव की कोंकणीची उदरगत जावची, कोंकणी फुडें पावची. आमी साद्या भुरग्यांक सुद्दां जर विचारली फुडें तर भुरगे म्हणटात आमच्या गार्डनांत येलो फ्लावर फुल्ला. अशी तरेची जी वाक्यां आमी आज आयकतात. म्हणजे येलो म्हणल्यार कितें रे तर भुरग्यांक जाप दिवपाक येना. हळडुवो कलर म्हणटात ते, रंग म्हणून येना, कोर म्हणून येता. कोर आमी पोर्तुगीज भाशेन म्हणटाले, रंग म्हणून येता. पूण अशी आमची कोंकणी हळू ना जायत वतली काय कितें ही आमकां भिरांत आसता. आनी ह्या खातीर अशा कार्यावळींची गरज आसता ज्या कार्यावळींनी आमकां कोंकणी भाशेचो प्रचार आनी प्रसार जाता त्यो पळोवपाक मेळटात. तर आयची ही कार्यावळ अशीच. हांगा कितलेशेच लोक आयल्यात, तुमकां कळटलें त्या ओंवयो म्हणपाचे निमित्त घेवन आनी त्या खातीरूच तांकां मानान आपयल्यान हांगा. तर ह्यो ओंवयो पयलीं कितें करतालीं, सकाळ जातनाच आमच्यो ओंवयो सुरवात जाताली. सकाळ जातना गिरमेळ्याच्या वेळार आमच्यो जाणट्यो आसातल्यो घरच्यो बायलो दांत्यार बसताल्यो आनी सुरवातूच दिसाची जाताली ती ओंवयांनी जाताली. कॉमन देवता म्हणटात गणपतीची पुजा जाल्या शिवाय स्वता ताच्या बापायची पुजा सुद्दां जायना, शंकराची पुजा सुद्दां जायना अशें म्हणटात. तर गणपतीची, आपल्या कुलदेवीची, आपल्या ग्रामदेवीची नांवां घेवन ह्यो ओंवयो गायतात. आनी खंयचेंय एक कार्य जावन एक लग्न जालें जाल्यार लग्नाचो सांबार म्हणून आसता त्या वेळार ओंवयो, मागीर तेलाच्या वेळार, मागीर हळदीच्या वेळार, मागीर अशें कितल्योश्योच, मागीर नवऱ्याक भितर काडटना, मागीर व्हंकलेक भितर काडटना अश्यो कितल्योश्योच तरेक तरांच्यो ओंवयो. भुरगें जालें काय भुरग्याक पायण्यान घालतना. तर तरेक तरांच्यो ओंवयो आमच्यो पयलीं जाणटेल्यो रचताल्यो, आपल्या उतरांनी त्यो रचताल्यो आनी ह्योच रचिल्ल्यो ओंवयो फुडें फुडें पावूंक लागल्यो. तर ह्यो ओंवयो पयलीं म्हणटाल्यो. आतां हालींसराक कितें जालां, आपल्या शिक्षणा मुखार आनी नोकऱ्या मुखार लोकांक वेळ मेळना. वेळ हे एक भयंकर पद्दतीन अशी एक समस्या जाल्या, एक प्रॉब्लेम जाला लोकां मुखार. तो वेळ मेळना आनी हें सगळें फाटी पडत आसा. पयलीं मोडी म्हणून एक लँग्वेज आसताली, म्हणजे लिपी आसताली. आतां ती लिपी पळय दिश्टी पडटा, आतां दिश्टी पडना. आतां वाचून कोणाक सांगितलें जाल्यार मेळची ना. तशी तें वचूंक जायना, तशी काळा बरोबर तें वचूंक जायना, त्यो आमी तिगोवन दवरूंक जाय. तर ह्यो तिगोवन दवरपाचो हो एक आयचो प्रयत्न, जेणे करून सगळ्यांच्या तोंडार त्यो ओंवयो आसतल्यो. तर चड वेळ घेना, तुमकां सगळ्यांक परत एकदां मानाचो नमस्कार आनी येवकार.
शेवटाक सगळ्या कार्यशाळेचो शेवट जातलो तेन्ना परत एकदा संदी मेळटली आभाराचें भाशण करपाक. पूण सर गुरुदास नाटेकर आसात म्हणून तांच्या खातीर हे आभाराचें उलोवप करता. आयज आमी सगळीं ह्या भव्य स्वरूप आनी प्रकार ह्या कार्यशाळेक जमल्यात. आयच्या उक्तावण सुवाळ्याचे मानेस्त व मानेस्त गुरुदास नाटेकर हे सदांच केंद्राक आपल्या भक्कम असो फाटबळ दितात. तशेंच त्या हांगा सुवाळ्यात उपस्थित रावले म्हणून हांव तांचे आभार मानतां. आनी हो उक्तावण सुवाळो आसा तो हांगा सोंपला म्हणून जाहीर करता. मागीर सत्रां सुरू जातली. आतां च्याचो ब्रेक जातलो आनी मागीर पयलें सत्र सुरू जातलें. देवा तुझी सुवर्णाची का मान तुका देवा माना तुझी हो बळा करू कार्य देवा मानाची बळा करू कार्य देवा मानाचे मनाचे स्मरण करू. आणि आशिल्ले बार्देस अस्मिताय केंद्राचे सगळे वांगडी आणि आशिल्ले तुमकां भावानो भयणां तुमकां सगळ्यांक परत एकदा कार्यक्रमाचो मायमोगाचो तुमकां खबर आसतलें आमचें गोंय आख्या संवसाराक नामना दवरूंक पावता. म्हणून आमचें गोंय कोंकण भाशी पश्चिम काशी आयल्यान परशुराम भूंय काय गोंय म्हळ्यार रोम म्हणून अशें पवित्र भूंयन आमकां दोन तरेचें संगीत पळोवपाक मेळटा आयकपाक मेळटा. ते म्हळ्यार शास्त्रीय संगीत आनी लोक संगीत म्हळ्यार लोककले कडेन म्हळ्यार गोंयच्या लोकगितां कडेन वळटा. एक दिवपाक गेल्यार काणकोण गेल्यार काणकोण कारण आनी पेडण्या गेल्यार पेडण्याचें वचून सत्तरीत वचत जाल्यार सत्तरींतले रणमाले एक दिवचें वचत जाल्यार दिवचेची म्हणली. अंत्रूज म्हालान येयत जाल्यार अंत्रूजच्यो गुडयो शिवोले वचत जाल्यार शिवोलेचो जागर ते साखळेन वचत जाल्यार साखळेचो वीरभद्र आमकां पळोवपाक मेळटा. अशे तरेन विंगड लोककलेचे प्रकार आमकां बांबोड्या वाठारांनी पळोवपाक मेळटा. आमच्या गोंयचेर जायत्यो राजवटी आयल्यो. पयले आयल्यो आर्य सागवान सिलाहार कोंकण मोरया यादव चालुक्य भोज मराठा कदंबा 1510 ह्यो राजवटी आयल्यो त्या राजवटीचो आमच्या लोककलेचेर प्रभाव पडलो. तुमच्या ज्या वेळार आमच्या लोककलेक मारपाचो चिड्डपाचो यत्न जाले पूण आमचे जाणटे आमचे पूर्वज आमचे भुमिपुत्र त्या वेळार केले ना. आमच्या जाणट्यांनी आमच्या पूर्वजांनी आमच्या भुमिपुत्रांनी त्या वेळार मोठी मारून मोठी करून गोंयचे पारंपारीक लोकगीत लोकसंगीत लोकनाच लोकखेळ आनी लोकनाट्य ह्यो लोककलेचे प्रकार गांवगिऱ्या वाठारांनी मेळटा ते तेंच्यांनी सांगून दवरले. ते दायज आनी राखण दवरपाचें काम बार्देस कोंकणी अस्मिताय हायस्कूल करीत आसा. तशेंच गोवा कोंकणी अकादमी कला आनी सांस्कृतीक संचालन करीत आसा. आमी कसले तांणी लोकांचे कार्यक्रम अभ्यास करपाची गरज आसा. जेन्ना चली जल्माक येता आमच्या लोकविधान शिकताना दादल्यांचे संस्कार ही परंपरा वेगळे आनी बायलांचे संस्कार ही परंपरा वेगळे पळोवपाक मेळटा. बायलांचे संस्कार परंपरा लोकगीत लोकसंगीत लोकनाच लोकवेळ लोकनाट्य प्रकारांचो वेगळे तरेन पळोवपाक मेळटा. जेन्ना चली जल्माक येता तेन्ना सगळे दीस सटी पुजयता आनी 12वे दीस बाळ सजयता. तेन्ना हांव कॉलेजीन बरी सवता हॅलो चली जल्म घेता तेन्ना चली जल्म घेता तेन्ना सगळे दीस सटी पुजयता आनी 12वे दीस बाळ सजयता. आनी बारशाच्या वेळार जी लोकगितां गायता ती आतां आमकां बारशाच्या वेळार म्हणटारपणूच मेळना तेन्ना आमकां आयकपाक मेळटा. जरी बाबू जरी जरी पाळणे बांदूं रे चंदनाच्या रूपा मी सुंदरा पाळणे बांदूं फुला रे केळविता बाळा जो रे कुलभूषणा दशरथ नंदना लीलाकरी बाळा मनमोहना राम लक्ष्मणा बाळा जो रे
राम बाळाजो कृष्ण बाळाजो 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 गाणं सांगता नाव घेऊन लागल्याने त्याचे म्हणतात आमोर डोळे बाबा बोली आमोर डोळे बाबा ती सरी मातशी फुली जाल्यार आमी कितें ताका यूज आमकां उरता तर आतां खंय पोवपाक मेळटा तेन्ना आमी शिरोडा बी वयता भरपूर म्हारग वयता ती जायता तेन्ना मागीर व्हडली गोंयांत येवन जालें काय आमी लग्नाची तयारी करता भुरग्यां भुरगीं मागीर घेतात ती मागीर हळदीच्या मारपा लावून दिवे दाखे घालून करता पळय ती आमकां हळदीची गितां पळोवपाक मेळटा मागीर लग्न जाता सून जाता तेन्ना कितें करता मागीर वता आपूण बी चवथी वेळ फुगड्यो घालपाक वयता आनी फुगड्याची गितां आमकां पळोवपाक मेळटा एक जालें कितें जाता फुगडी आमी चडशी कॉलेजी भुरगीं जावं खंयची महिला मंडळ आसा जाल्यार फुगडी सर्तीक वयता ताका जाय म्हणल्यार मागीर आमी इतली फुगडी बरी घातलेली आसा नाच कित्याक करता फुगडेची धार्मीक गितां नासता तर फुगडी आसा फुगडीचे प्रकार आसा जाल्यार फुगडेची वर्गीकरण केलें आसा धार्मीक गितां मागीर खुशी क्षेत्रांतलो सुंदर रुपी गितां आसा सामाजीक फुगडी आसा तिजें वर्गीकरण केलां ती पदां म्हणपाक जाय उदाहरण दिवपाक गेल्यार तर आतां आमी एक सामाजीक फुगडी घेतली आनी आमी संधी दिताली पहिला प्रश्न गात सुमारा समजना इकडे डोळ्याची बंद करा दारू द्यायची बंद करा सुखाने संसार मोठा करा आम्ही ते संधी दिताली आमी तिसरी फुगड्याची ती मारल्याची सायडीन धार्मीक आमी धार्मीक आसा आमी देवाची फुगडी आसा वेगळी गितां आमकां पळोवपाक मेळटा ती स पोस्ट म्हळ्यार धालांच्या मनार वयता आमकां वेगळे तरेन धालो पळोवंक मेळटा तें आयकपाक मेळटा पान तुजे पपळ माझे तुजो कोणा लागीं आसा गे तुजो कोणा लागीं आसा गे कातेरी म्हाका पान खाता तुजो तुज्या लागीं आसा गे तुजो तुज्या लागीं आसा गे आमकां इतको धालां पळोवपाक मेळटा आमचो नॉर्थ आनी उत्तर आनी दक्षिण ती भितर आमची बोली भाशा वेगळी पळोवपाक मेळटा जसो हांगा धालो जाता तसो काणकोणान आमकां वेगळो पळोवपाक मेळटा आनी थंय वेगळी तरेची गितां आयकपाक मेळटा तेजी चार सुद्दां वेगळी आसा तें आमकां आयकपाक मेळटा श्री धालो गे आमी धालांनी खेळुया गे आमी धालांनी खेळुया धाला मानार खेळा कालो धालो कोणालो दिल देवालो मान कोणालो तूं मायलो परत दिश्टी पडटा दुसरी धालो ताका मागीर आनी घेवपाक शकता ताका दोळी मान कोणाक खबरूच नासता जेणे करून स्कूल कॉलेज हाय स्कूल भुरग्यांनी दोळी मान घालून करता कित्याक दोळी मान म्हणजे गणपती एक आमच्या लोक मैदान आसा लोक ग्राउंड आसा लोक संस्कृती आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा जेन्ना आमी जेन्ना गणपती 1.5 दीस आसा जेन्ना गणपती 5 दीस आसा आतां 1.5 दिसांचो गणपती पायला तेन्ना सगळे दादले तेंचेर वयता उत्तम पुजा करपाक वयता मोरया मोरया म्हणपाक आनी तेंचो गणपती 5 दीस आसा तेन्ना सगळे दादले बायलां सगळीं तेंचेर वयता पण तेंचो गणपती 5 दीस आसा तेंचेर कित्याक कितें करता दोळी मान घालता